अजेंडा म्हणजे डेरी जी आसा ती डेरीची फंक्शनालिटी आनी प्रोडक्टिविटी वाडपाक जाय. प्रोडक्टिविटी इन द सेन्स दूध जे आमकां आमी संकलन करतात, कलेक्शन करतात तें वाडपाक जाय. शेतकाऱ्या कडल्यान प्रोडक्शन वाडपाक जाय आनी ताजो सेलूय बरोबर जावपाक जाय. त्या नदरेन नवीन बोर्ड मेंबर आयले जायत पयलीं तांणी सादारणशे ताब्यात घेतली तेन्ना आय थिंक 44,000 न्ही 42,000 प्रोडक्शन आशिल्लें आनी 42,000 मार्केटाक खपताले. आज तांचो सेल जो आसा पळय न्ही एज ऑन टुडे 51,000 51,000 सुमार प्रोडक्शन आसा लोकल आनी 51,000 डिलिटस सेल जाल्ले आसा. सो हें डे बाय डे तुगेलें वाडून सादारणशे डिसेंबर पर्यंत आमकां 70 ते 75,000चे टार्गेट अचीव करपाक थारायल्लें आसा. आनी त्या नदरेन जी कितें स्ट्रॅटजीज म्हणजे नवीन शेतकारी तयार जावपाक जाय, शेतकाराचो पेमेंट आसा तो इन टायम तांकां मेळपाक जाय. वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसात म्हणजे वासरां तयार करपा संबंदी किंवा भायल्यान ज्यो गाय हाडपा संबंदी. ऑफकोर्स भायल्यान गाय सद्याक हाडूंक मेळना कारण त्या गायक एक वेगळे प्रकारचें दुयेंत सगळे देशभर जाल्लें आसा. चड करून कर्नाटका, महाराष्ट्र आनी नॉर्थाकय जाल्लें आसा आनी त्यामुळे भायली मनजाती सद्याक म्हणजे सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर पर्यंत हाडूंक मेळच्यो नात आनी त्यामुळे फोकस दोनूय पद्दतीन दवरलेलो आसा की हांगसर लोकल जी आमची गाय आसा त्या गायक एडवान्स पद्दतीन बरे पद्दतीन कशें इन्सिमेशन करपाक जातलें आनी बरीं वासरां जल्माक घालपाक जातलीं आनी जीं वासरां जल्माक येतात ते वासरांक सांबाळून तांचे बरे पद्दतीन तुगेलें रेअरिंग करपाचें आनी त्याचे खातीर जी कितें स्कीम आसा ती स्कीम परत रिवायव करपाची आनी रिवायव करून जें कितें तांकां लोकांक मेळपाक जाय ताजो खर्च हो सुद्दां टायमशीर मेळप तांकां लोकांक ह्या पद्दतीन आमी लक्ष घातलेलें आसा. आनी ही सगळी सजेशन जे आसा पळय न्ही ते डेरीच्या बोर्ड मेंबर्सां कडल्यान घेतलेलें आसा, अधिकाऱ्या कडल्यान घेतलेलें आसा. एक बाजून खर्चाक कात्री लावप, दुसरे वाटच्यान खर्च म्हणजे खर्च आसा तो कमी करपाचें आनी दुसरे वाटच्यान प्रोडक्शन जें आसा तें वाडून आमचें बिझनेस तशें वाडलें की ऑटोमॅटिकली डेरी आसा ती प्रॉफिटांत चड येवंक शकतली. सो आयक हो सगळो इंटरनल प्रोसिजर आसा पळय न्ही आमचे चेअरमॅन जे आसा पळय ताजेर लक्ष दिवन आसात आनी ते करतात. जे जे सुदारणा करपाक जाय चेअरमॅन आनी आमचे MD आसा पळय न्ही नगरसेवक हे त्या बाबतींत तेजेर लक्ष घालून जें कितें इम्प्रूव करपाक जाय, जें कितें सुदारणा हाडपाक जाय ते हाडपाक सामकी तत्परतेन काम करतले. फॉर्च्युनेटली 12 बोर्ड मेंबर्स वर्किंग एज अ व्हेरी स्ट्रॉंग टीम. तातूंत भितर दुफळी दुजाबा बी ते कांय ना. 12 जाण आसा ते बरे पद्दतीन काम करतात. फाटले 2 दिसान जो कॅटल फिडाचो जो इश्यू जालो बॉयलराचो त्या संबंधी तो रेक्टिफाय जाल्लो आसा. रेक्टिफाय जावन प्रोडक्शन जें आसा पळय न्ही तें आज 50 टन दिसाक न्ही 50 टनाचें गेल्लें आसा. आनी जें कितें मदीं घडलें म्हणजे जो इन्सिडंट जो घडलो पळय न्ही त्या संबंधी रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही MD आनी आमच्या हाका सबमीट जातलो. आयचे मिटिंगेक रिव्यू करपा संबंधी आनी कन्सर्न आसा म्हणून आमचे सेक्रेटरी जे आसा पळय न्ही डॉक्टर राव जे आसा पळय न्ही सेक्रेटरी फॉर कॉर्पोरेशन हे हांगसर सबमीट येयल्ले आसा. आनी आमचे RCS जे आसा पळय न्ही विशाल गावणेकर हेय बीन आज ह्या मिटिंगे निमित्तान येयल्ले आसात. ताजो अर्थ असो की आमी सगळे एट दीस लेवल एलोंग विथ द बोर्ड मेंबर्स तांकां सारकें सॉलिडली सपोर्ट करपा खातीर शेतकऱ्या फाटल्यान मजबूतीन रावपा खातीर आमची भावना जी आसा पळय न्ही ती हांगसर व्यक्त करपाक आयिल्ले आसा सगळे. आनी जे कितें रेमेडियल करपाक जाय, जी कितें स्ट्रॅटेजी घेवपाक जाय त्या सगळे संबंधी आज आमचे कडेन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर आशिल्लो असिस्टंट डायरेक्टर फॉर एग्रीकल्चर आनी त्या बरोबर आमचे एक्सटेन्शन ऑफिसर ऑफ कोडार फार्म तो आमचे बरोबर आशिल्लो आनी एनिमल हजबंड्रीचो आज आमचे बरोबर असिस्टंट डायरेक्टर आशिल्लो. जेणे करून 3 डिपार्टमेंटाचो सांगड घालून किंवा 3 डिपार्टमेंटाचें कॉपरेशन घेवन हे मुखार डेरीचें व्हरपाक जाय मुखार. संदर्भात कितें जाता फाटल्या दिसांनी म्हणजे सादारणशे 1 म्हयने पयलीं 1.5 म्हयने पयलीं आज ती शॉर्टेज ना. म्हणजे डेरी कडेन गोवा डेरी कडेन तरी शॉर्टेज ना. समजा फाल्यां 50-55 हजाराची डिमांड आयलो जर जायत आमच्यानी सप्लाय करपाक जाता. 60,000 डिमांड आयलो जर जायत अकॉर्डिंगली त्या प्रमाणे आमचो मार्केटींग विंग जो आसा पळय न्ही तो त्या नजरेन काम करता. आनी म्हजें आव्हान आसा की लोकांनी गोवा डेरीचें प्रोडक्शन जें आसा पळय न्ही इट इज अ व्हेरी क्वॉलिटेटीव प्रोडक्शन लक्षांत घेयात. ताजी क्वॉलिटी खूब आसता ताजी आनी ते मुळे गोंयकार लोकांनी गोवा डेरी जी आसा पळय न्ही ताका प्रोत्साहन दिवपा संबंधी मी लक्ष घालपाक जाय. म्हणजे कन्जम्पशन करपाक जाय आनी आरोग्याच्या नजरेनी बीन गोवा डेरी कडेन पळोवपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. आरोग्याच्या नजरेन सुद्दां लोकल आमचें दूद जें आसा पळय न्ही एक ताजें सिंपल तत्व आसा तें म्हटल्यार कितें सकाळीं दूद काडना फुडें सांजचें तें दूद प्रोसेस जाता. हो आमचो गोल्डन पॉयंट. भायल्यान जें दूद येता पळय प्रोसेस जावन येता आनी ओपन मार्केटान विकतात पळय न्ही त्या दुदाची हें अशें आसता की तें 3 दिसांचें 4 दिसांचें 5 दिसांचें आसूं शकता. आनी त्यामुळे प्रिजर्व केल्लें आनी त्यामुळे गोवा डेरीचें दूद जें आसा पळय न्ही हमखास क्वॉलिटी बाबतींत उच्च दर्जाचें आसा अशें हांव तर म्हणटलो. आनी लोकांनी आपल्या भुरग्यां खातीर आपल्या कुटुंबा खातीर तें कन्जम्पशन करप खूब गरजेचें जावन आसा. गोवा डेरी सद्या लॉसान आसा
सी हो सतत जोड धंदो आसा. हे जोड धंद्यांत गोंयकारांक जोडून घेवपाक जाय आनी ते मुळे ह्यावच्यान तेवच्यान 5-10 रुपया खंय लॉस जाता जर जाय जाल्यार ते सरकारान सोंसपाक जाय. सरकार आतां पर्यंत सोंसत आयिल्लें आसा आनी कॉपरेटीव मुवमेंट आसा तो तशेंच खातीर आसा. कॉपरेटीव मुवमेंट इज नॉट अ कॉर्पोरेट मुवमेंट. कॉर्पोरेट मुवमेंट जो आसा पळय न्ही म्हणजे इंडस्ट्री वगैरे वाडोवपाची वगैरे जे आसता पळय न्ही थंय खूब मोठ्या प्रमाणात प्रॉफिटाचोच ध्यास घेतलो वता. कॉपरेटीव मुवमेंट जो आसता पळय न्ही त्या मुवमेंटा भितर अशें आसता की ध्यास घेतिल्लो वता की प्रत्येक कॉपरेटीव हें जें आसता पार्टिसिपंट जो आसता पळय इंडिविज्युअल जो आसता पळय न्ही ताका प्रॉफीट कशें मेळटलें. त्या प्रोसेसा भितर एखादी कॉपरेटीव मुवमेंटांत आशिल्लें इनवॉल्व आशिल्लें इन्स्टिट्यूट जें आसा पळय न्ही ताका एखादी एक 5 लाख रुपया 10 लॉस जाले जर जाय दॅट ऑलवेज गव्हर्मेंट कॅन बेर. पूण तेंच कशें आसा स्टडी करून एनालायज करून. तुम्ही म्हणल्यार आतां कात्रे लावतात